स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान स्टार्ट केले नरेंद्र मोदीजीक वयर काढून आणि एंड केले नरेंद्र मोदीजीक वयर काढून. तुवें म्हणलें की डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर हो तुम्हीच 2014 सुरवात केलो. तुम्ही करू ना. पर्रीकारान 2012 जाल्लो, मोदीन करू ना. तो चड चड भक्त जावं नाका. हे केल्ले पर्रीकारान तूं विसरलो पर्रीकाराक. हे एक जालें. स्पीकर सर, आनी दुसरें म्हणटा कितें आतां तुवें सांगलें की प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिकान आमी इकॉनॉमिक सर्वे काढली. इकॉनॉमिक सर्वे म्हळ्यार जो तो सक्सेनातून ताका प्रमोशन एक्सटेंशन दीत आहा ताजे आनी हाजे भितर 8,000 कोटी 8,000 8,500 कोटी 9,000 कोटी 9,000 कोटी अशें डिफरन्स आहा. भटाक मातशें विचार. हे डिफरन्स म्हजे कडेन हांगा डायरेक्ट फिगर्जान आहा. स्पीकर सर, बजेट स्पिचार मुखेलमंत्री खूब उलयलो, डिमांड्साचेर उलयल्ले भशेन उलयलो. फिगर्जान there is a big disparity between what has been stated in the economic survey and what is his figures of the budget. This is on record. Speaker sir, हे कशें जाता? दोनूय डिपार्टमेंटाचे आहा. सक्सेना म्हणटा का तो एक्सटेंशन दिता आनी तो हे बुर्रा फेस करून उडयता बजेटाची. ही इज एम्बेरसिंग द चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, एक मिनिट हांवें तुमकां डिस्टर्ब करूं ना. एक मिनिट खंयची फिगर सांगता जाल्यार म्हाका ना हांव तुका फिगर दिता मरे. स्पीकर सर, एक मिनिट हांव तुका फिगर दिता फ्रॉम फिगर जीएसडीपी प्रोजेक्ट 22-23 तुझो जीएसडीपी फिगर आहा 93,672 crores. चेक करता. एक मिनिट. 22-23 तुगेलो इकॉनॉमिक सर्वे सांगता 85,114 crores. डिफरन्स इज 8,500 crores. 23-24 जीएसडीपी आहा 1,06,533 crores. तुगेले इकॉनॉमिक सर्वे सांगता 97,838 crores. 9,000 crores डिफरन्स. एक मिनिट. 24-25 1,21,309 crores जीएसडीपी. तुझो इकॉनॉमिक सर्वे सांगता 1,12,525 9,000 crores डिफरन्स. स्पीकर सर, कंटिन्युअस अशे डिफरन्स आहा. हे डिफरन्स आमकां दिश्टी पडटा. परत एकदा सांगता. एकूच मिनिट. एक्सटेंशन वाडयतलो. हांव फकत हांवें मुखेलमंत्र्याक कांयच डिस्टर्ब करूना. ताणें हे सगळे उलयतना हे फिगर्स दोनूय बी ताणेंच दिल्या. एक बजेटान दिल्या, एक इकॉनॉमिक सर्वेन दिल्या. आमकां दोळे आहा वाचपाक. आनी हांव तुका पॉयंट आउट करता. एक मिनिट हा. हे तुजें जालें. आतां हे तुगेलें स्पीकर सर, तुवें स्टार्ट करतना बूक दाखयलो. हो इकॉनॉमिक सर्वे दिला, हो वाचा म्हणून वाचून तुका सांगता हांव. बरें. आतां स्पीकर सर, तुवें सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट म्हणून एक प्रोविजन केला 355 crores. कांयच बजेटान मेन्शन ना, पूण 355 crores केला. हे खंय घालपाक पयशे? एक. स्पीकर सर, 16 फायनान्स कमिशनान अर्बन डेव्हलपमेंटाक अर्बन लोकल बॉडीक 93 crores दिल्या. तुवें तातूंत एक पयसो दाखोवंक ना. जे पयशे आमकां मडगांव म्युनिसिपालिटीक फाल्यां मेळपाचे. स्पीकर सर, जो तुजो हे आहा इन्कम पर कॅपिटा इन्कम तो तुवें 1,50,000 रुपया म्हळ्यार 1.5 लाख रुपया पर कॅपिटा एक मनशाचे तुवें कमी केल्या. म्हळ्यार गोंयकाराचो पयसो नाच जाला हे बजेटान. आनी हे विकसीत धुरंधर कशें जाता तें म्हाका सांगा. हे कशेंच जावंक शकना, कित्याक हे दीज आर फिगर्स गिवन बाय यू युअर सेल्फ. स्पीकर सर, हे मिसमॅच जे जाता ते तूं कसो जस्टिफाय करता? स्पीकर सर, जल जीवन मिशन म्हणटा सगळ्या कडेन जर उदक मेळ्ळा जाल्यार जल जीवन मिशनाक 20 कोटी रुपयाचें प्रोविजन कित्याक केला? स्पीकर सर, तो आतां म्हणटा की हाजे डेट टू जीएसडीपी आपले फिस्कल पॉलिसीन तूं सांगता की FRBMान 25% आपूण करतलोच म्हणून. पूण ह्या वर्सा कितलो आहा? 29% आहा. 29% आहा. दिस इज एक मिनिट. PRS रिसर्च म्हणटा तो इज अनबायस्ड नॉन पार्टिजन. सगळे आमदारांक 29%. आणि फक्त हे आता पॉइंट आउट करप ना. 5 मिनिटां. स्पीकर सर, हे फिगर बजेटाचे पॉइंट आउट करप ना. हे बजेटाचे फिगर न्ही. हांव म्हजें कांयच करना. दीज आर ऑल ब्लॅक एंड व्हाईट. हांव दाखोवन दिवंक सोदता हो फुगो कसो तो. हांवें म्हणला की बजेट ताजे बोमाडो म्हणून. तो बोमाडो कसो ते हांवें प्रूव करूंक जाय. हांव आतां प्रूव करता. हो बोमाडोच म्हणून.
तो आता कितेंय भाशण दिवं स्पीकर बोमाडो तो परत बोमाडोच. एकदा सांगता त्यांनी आता कितें सांगो तो सगळें केल्या अरे कितें कशें सांगतलो दिल्या पळय न्हू हांव स्पीकर सर हाफ एन अवर डिस्कशन घेवया फायनान्साच्या दिसा कंपेअर करून जे हाजेर 23-24 जी सांगता पळय न्हू तेका हांव फाल्यां कंपॅरिजन दिता आनी तेजेर हांव तेका क्लियर कट फाल्यां दनपारां दिता ओके हांवें तेका सांगलें स्पीकर सर बाकीचे जे प्रोविजन केला तेज्या प्रमाणे प्रोविजन सगळ्या खातीर आसा आनी व्यवस्थीत रित्या आमी प्रोविजन केला स्पीकर सर तो जे उद्या सांगता 29 पण इट इज 27 ना 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 29%. अरे बाबा हो तू सांगता पळय ते फिगर पाच हांव तुका फिगर दाखयता सेपरेटली डिस्कशन करूया आनी फायनान्सात डिस्कशन करूया पूण बोमाडो तो बोमाडोच उरतलो स्पीकर सर हे फिस्कल डेफिसिटान 100 कोटी फाटल्या वर्साक कशे दिल्या पळय न्हू आनी फुडल्या वर्साचे प्रोविजन कशें आसा पळय न्हू ते हांव फाल्यां 100 कोटी न्ही 100 कोटीचे आमकां तू आयस लाव नाका परत एकदा सांगता स्पीकर सर तुझे फिस्कल डेफिसिट केला 3.4% पावला विच इज लिमिट ताजे वयर न्ही सो बेसिकली इकॉनॉमिक एक्टिविटी म्हणटी स्लो डावन जाल्या सर्व्हिस सेक्टर विच इज 48% Speaker sir, by considering at present scenario also, आम्ही जी ग्रोथ दाखयल्या त्याच्या खातीर आम्ही फाटले फाटीच्या पेक्षा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दाखोवंक ना कन्सिडरिंग एट प्रेझेंट द ग्लोबल सिनारियो वी हॅव रेस्ट्रिक्टेड अप टू द म्हणजे फाटल्या पेक्षा कमीच ग्रोथ दाखयली हा स्पीकर सर एक जे आणि एक तुवें 21 कोटी दिल्या म्हणून सांगला अंडर टॅक्सीज ऑन कमोडिटीज वेर इन द नॅशनल बजेट ते आहा 5.45 crores म्हणल्यार 21 कोटी तुका फायनान्स मिनिस्टरान बोल्सांतले काडून दिले काय उगीच तुम्ही बजेटान बरयले येस क्लियर कट स्पीकर सर नॅशनल बजेट पळया रिसीट हेड 0045 टॅक्सीज ऑन कमोडिटीज 5.45 crores आहा फॉर गोवा तुम्ही तर आमकां दाखयला 26.39 crores 21 कोटी वयर कशें आयले कसं त्यो खंयच्यो फिगर्स काढून दाखयला त्यांनी खंयचे फिगर आय एम ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट I am telling you, sir, the specific budget head. Floor of the house. Receipt head, 0045. Floor of the house. I am ready for a challenge. स्पीकर सर हे सगळे फिगर चोयल्यार जूट बजेट तुम्ही जूट बजेट Speaker, sir, हो बोमाडो कसो न्ही तो म्हाका मुखेलमंत्र्यान सांगचो Because बोमाडो कसो तो तुका सांगितला या हांवें ताका आणि क्लियर कोंकणीन स्पीकर सर मराठीन म्हाका सांगचे पडना बोमाडो तो बोमाडोच हा फुगा आहे म्हणून म्हाका सांगपाची गरज ना हो बोमाडो आणि तो बोमाडोच स्पीकर सर हाजेर सांगता आसतना न्ही हांव ताका प्रत्येक गोष्ट ही ताका एक्सप्लेन करून ती सांगलेली आसा आनी ते सांगले तो जे सांगता पळय स्पेसिफिक पेज वायज तुका दाखोवंक शकता आणि एक सांगता हांव हे जर खंयचे फिगर चुकल्या हांव सांगता ते दवरचे हांव ताका एक्सप्लेन करता जाय जाल्यार परत एकदा ओके तो जे सांगता पळय न्ही अदर कॉमोडिटीज ऑफ द सर्व्हिस सेक्टर टेस्ट करून आयलो दिस इज अ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे तो जे सांगता ते दवरता हांव ना ना स्पीकर सर स्पीकर सर 0045 ट्रान्सपोर्टर आसा जाय जाल्यार हांव दवरता तेणी दवरचे म्हजो मामाय बी एक्सप्लेन करून सांगपाची तयारी आहा म्हाजी स्पीकर सर त्रास करपाचो ना इट इज अंडर द सोडया म्हाका ताका इतलो त्रास करपाचो ना पुणून फायनान्स डिपार्टमेंटाचे जेन्ना येतले ताजे पयलीं तुमी हे सगळें क्लियर करा नाजाल्यार ते दिसा तुमकां हांव पडतो कसो बोमाडो तो हांव पडतो सांगतलो स्पीकर सर हे ताका दिवचे पेपर दी ताका चल आनी एक स्पीकर सर आनी एक मुखेलमंत्र्याक हांव वालोर दिता मुखेलमंत्र्याक दाखोवन दिल्ले आहा दी तू पेपर ना आनी एक तुका वालोर दिता की तू दाखोवन दिता की तुजे वयले इंजिन कशें फट सांगता ते आपले पेपर दवरचे फ्लोर ऑफ द हाऊस दिवचे हांव एक्सप्लेनेशन दिता माननीय फ्लोर ऑफ द हाऊस पेपर दवरचे सगळे दिवचे म्हाका तुमकां आनी टायम जाय हांगा उलोवपाक ना जाले ना आमकां जाय स्पीकर सर जाले आमकां जाय मायकल लोबो